ते कितें समजता की सकाळीच फुडें मुळगोवकार येतले आनी हे आमी मायनींग बंद करतले. तितलो टायम मुळगोवकार न्हिदले काय काम चालू दवरतले. म्हणजे हें सगल्या कडेन कितें ना कितें तरी कनेक्शन आहा काय म्हाका दिसता. हें जे करता ते पुलिसांकूय फटयतात, कलेक्टराकूय फटयता आनी सगल्यांकूच फटयतात. हें कित्याक? खंय ना खंय तरी कोणाचो तरी तेंको आहा न्हू. म्हणजे तुमी करात, आमी पळयता. म्हणजे गांववाले कितले पर्यंत येतले कितें. आतां रातचें चालू आहा म्हणटा. आवाज केदो येता. ते खंय चालू आहा तें आमकांय खबर आहा. आमी थंय गेले जाल्यार म्हणटा ते आमच्या हितून पडना म्हणटा. तेतून पेपरां मागली जाल्यार आनी कांयच जायना. जाल्यार हें कितें म्हणून चल्लां कितें? म्हणजे उडोवपाचें सगल्यांक उडोवपाचें जाल्यार तुमी सांगा की बाबा आमी सगळे मुळगांवचे जे गांवकार आहा पळय गांवांतले ते सगळे एका जाग्यार येतात, ओणो मारात, आमकां थंय घालात आनी अख्खी माती पुरात मरे. तुमची तीच जर इच्छा आहा जाल्यार कितें म्हणून करूंक सोदता तें तरी सांगात. आनी एवरी टायम सगळ्या मिटिंगेक ते तोंडान सांगता पूण तो कलेक्टरूय तांकां सांगना ती कितें बरोवन दियात म्हणून की आपूण हे पॉयंट आहा ते करता, सायन मारात. हेतून कोण कितें म्हाका कांय कळना. आनी आमचे जे मिटिंगे जाता पळय विथीन 6 म्हयन्यांनी कलेक्टर चेंज जाता. तुमी स्टोरी काडा 2 वर्सांचे कितले कलेक्टर चेंज जाले ते. आणि एक तर घडा 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 करून आवाज येतात, जाम पडना अक्षरशः. कळ कितें कर जामूच पडना. कित्याक हेंच्या आवाजान आतां 2 वर्सां जालीं आमचे कान सारके भरलेले आसा. म्हणून हांव एक आमच्या पंचायती कडेन जावं गव्हर्मेंटा कडेन मागता, कितें तरी सारकी एक स्ट्रीक एक्शन घेयात तुमी आनी सारकें हें बंद करा. आमी वचून सगळे आतां कलेक्टरा कडेन मिटींग जाली दिसता सगळे जाले की तेंचे नायट शिफ्ट बंद करता म्हणून. जाल्यार आतां कशी नायट शिफ्ट ते चालू करता? आयज आमकां झेम पडना. सगळे भुरगे जागेच आसा, कोणूच न्हिजोंक ना. सगळे न्हिदेंतले उठलेले आसा आयज. आतां हे मायन जी बंद केल्ली आसा, कलेक्टरान मिटींग जाल्लेली आसा, तरी आसून आयज मायन ही चालू आसा. हो घबा घबा करून आवाज येता रातभर. तेंच्यांनी सांगलें ती रिवर्स लायट आमी बंद करता म्हणून. ती चालू आसा. कितें मशिनाचो आवाज येता व्हडल्यान आमकां आतां झेम पडना. तेन्ना आमी हेजेर कितें करपाचें ते सगळे लोक आतां सगळे पुलीस स्टेशना मेरेन ते कलेक्टरा मेरेन आमदारा मेरेन कळपाक जाय आनी ह्या मुख्यमंत्र्याकूय कळपाक जाय. हें आमकां खंय मेरेन कोणाक पावता तें कळपाक जाय आनी आमकां हांगा झेम येना. म्हाजी आतां नॅक्स्ट वीक एग्जाम आहा, सो हांव प्रिपेर करतालो. प्रिपेर करतना हांगा घड 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 करून आवाज येवंक लागलो आनी म्हाका डिस्टर्ब जालो. आतां हितून आमी शिकपाचें कशें? कोण बाबा हायर स्टडीज करता ते शिकपाचें कशें? आमचे मागीर मार्क्स कमी जाता, फेल जावं शकता आमी. हितून आतां कितें हें करपाचें? एग्जामीक सारकें लक्ष लागना, झेम पडना सारकी. आनी आतांच आमच्या एकल्या भुरग्याक वाग बीन दिसलेलो आहा. हितूनसून तेंचोय वायल्ड लायफूय डिस्टर्ब जाता. हितून मातशी दखल घेवची. आमच्या आमदारान आश्वासन दिवनूय हे अशें मनमानी चल्लेली आसा. ताका लागून हेजेर कितें तरी आमदारान तांकां सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट करून हेजेर सोल्युशन काडपाचें. म्हजें नांव मनोज घाट. रातची 12:30 जाल्ली आसा आनी 12:30ची जाग न्हिदेचो टायम आसता हो. आनी हे जो आवाज जो सेजा वेदांताचो येता घरा 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 करून त्या हितून आमी सगळे भुरगे एकी कडेन जाल्लेले आसा. कित्याक आवाजान हें जाम पडना. गांवकर हाडा सारको धगधगता म्हणटा तसो हांगा जाला. आनी थंय आवाज जाल्ल्या कारणान तो बिबटो वाघ सुद्दां हांगा येयल्लो आसा. आतां एकट्या भुरग्याक मेळलो. कित्याक तांकां उतर रावपाक पडक जागो ना थंयसर जाल्लो आसा. दिसता मिटींग जाल्लेली आमची की जो पर्यंत निर्णय लागचो ना तो पर्यंत मायन्स स्टोरवात जावची ना.